नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. लंच टाइम बुलेटिना ह्या सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. नेसाय आयडीसींतल्यान कार्बन फॅक्टरी लागसार जाल्ल्या अपघातात एकल्याक मरण. एकल्या आड कुडतरी पुलिसांनी केलो गुन्यांव नोंद. कालांगूट वाठारांतल्या एका हॉटेलात सापडली बायलेची कूड. खून जाल्ल्याचो दुबाव. मध्य प्रदेशांतल्या दोगा दुबावितांक पुलिशेन केली अटक. ईडीसीची मुख्यमंत्री रोजगार येवजणेचो लाव घेवपाक आतां वयोमर्यादा आनी उत्पन्न मर्यादेची अटी ना. घराब्यांतल्या एकाच व्यक्तीक लाव घेवपाची अट कायम. आर्थीक विकास महामंडळाच्या वेवस्थापकीय संचालकाची म्हायती. साकोर्डा कुंभारवाड्यार काळंगाची केल्ल्या लागवड. हॉर्टिकल्चरान 14 रुपया किलो काळींग घेतले वता. दर कमी आशिल्ल्यान जाता लुकसाण. दर वाडून दिवचे म्हणून शेतकार राजेंद्र प्रभुदेसायाची मागणी. परवानो नासतना पॅराग्लायडिंग करपी महाराष्ट्रांतल्या 8 जाणांक तेरेखोल दर्यादेग सुरक्षा पुलिसांनी घेतले ताब्यात. तांचे कडल्यान पॅराशूट आनी हेर वस्तूय केल्यो जप्त. हो मतदारसंघ हाचो, तो मतदारसंघ ताचो हे पक्षाक लागना. आमकां 40 मतदारसंघ करपाक जाय घट, सांगता भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. आनी आतां खबरो विस्तारांत. कालांगूट वाठारांतल्या एका हॉटेलांत एका बायलेची कूड सापडली. भावना चौहान अशें खंडवा मध्य प्रदेशांतल्या ह्या बायलेचें नांव जावन आसा. ह्या बायलेचो खून जाल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. ह्या प्रकरणात कालांगूट पुलिशेन मध्य प्रदेशांतल्या दोगा दुबावितांक अटक केल्या. कळंगूट वाठारांतल्या एका हॉटेलांत खंडवा मध्य प्रदेशांतली भावना चौहान ह्या 35 वर्सां पिरायेच्या बायलेची कूड सापडली. खून जाल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान पुलिशेन चवकशी सुरू केल्ली. उपरांत हॉटेलाच्या सीसीटीव्ही फुटेजात 2 मास्क घाल्ली मनशां भावनाच्या कुडींत भितर सरतना दिश्टी पडली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण भावना कामा निमतान गोंयांत आयिल्ली खंय. मात कांय दीस तिचे कडेन संपर्क जावनाशिल्ल्यान तिच्या फामिलीन ती बेपत्ता जाल्ल्याची कागाळ केल्ली. हे प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन मध्य प्रदेशांतल्या राहुल माहेश्वरी आनी रश्मी सोळंकी ह्या दोगा दुबावितांक अटक केल्या. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा हसोटीकर. पेडणे तालुक्यातल्या केरी दर्यादेगेर परवानो नासतना पॅराग्लायडिंग करपी महाराष्ट्रांतल्या 8 जाणांक तेरेखोल दर्यादेग सुरक्षा पुलिसांनी ताब्यात घेतले. तांकां ताब्यात घेवन तांचे कडल्यान सामान जप्त केलां. हे प्रकरण पर्यटन खात्या कडेन सुपूर्द केलां. पळयात पुराय बातमी. पेडणे तालुक्यातल्या केरी दर्यादेगेर परवानो नासतना पॅराग्लायडिंग करपी महाराष्ट्रांतल्या 8 जाणांक तेरेखोल दर्यादेग सुरक्षा पुलिसांनी ताब्यात घेतले. तांचे कडल्यान सामानय जप्त केला. तेरेखोल दर्यादेग सुरक्षा पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक विक्रम नायक हांच्या नेतृत्वाखाला पुलीस पंगडान ही कारवाई केली. पर्यटन हंगामाच्या सुरवेत पॅराग्लायडिंग करतना अपघात जावन 2 जाणांक आपलो जीव वगडोवचो पडिल्लो. ताका लागून केरी दर्यावेळ बेकायदेशीर पॅराग्लायडिंगाचेर बंदी घातिल्ली. मात शेनवारा ह्या दर्यावेळ परवानो नासतना पॅराग्लायडिंग करपी महाराष्ट्रांतल्या 8 जाणांक दर्यादेग सुरक्षा पुलिसांनी ताब्यात घेतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत आमकां 27 आमदार वेंचून हाडपाक जाय. तशेंच म्हजो पक्ष 40 मतदारसंघात घटमूट करप हें म्हजें कर्तव्य. ताका लागून हो मतदारसंघ हाचो, तो मतदारसंघ ताचो हे पक्षाक लागना. पक्षाक 40 मतदारसंघ घट करपाक जाय म्हणून भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयले. फुडल्या वेंचणुकेत मांद्र्या भाजपाचो उमेदवार दवरतले काय कितें ह्या प्रश्नाचेरूय दामून जाप दिली. मुखारल्या विधानसभा वेंचणुकीत मांद्र्यात कमळ फुलयतले म्हणून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान उलोवन दाखयल्ले. हाचेर उपरांत मोगोच्या सुदीन ढवळीकरान मवाळ भुमिका घेतिल्ली जाल्यार मोगोचे पेडणेचे वांगडी राघोबा गावडे आनी सुदीप कोरगांवकार हांणी नाराजी उक्तायल्ली. हे फाटभुंयेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां विचारल्यार ते सांगतात, म्हजो पक्ष 40 मतदारसंघात घटमूट करप हें म्हाजें कर्तव्य. ताका लागून हो मतदारसंघ हाचो, तो मतदारसंघ ताचो हे पक्षाक लागना म्हणून दामू उलयलो. आयकात ताचें म्हणणें. स्पेक्युलेशन खूब जाता. कॅबिनेट रिशफल एज अ प्रेसिडेंट हाव डू यू रिएक्ट ऑन दॅट? हांव तांची स्पेक्युलेशन कितें जाता तांची काय हांव हें करपाक शकना, तोंड धरपाक शकना. पण कितें आसा, काही प्रिंट मिडियांनी किंवा इलेक्ट्रॉनीक मिडियान अशे बातमी येतकीर
थोड्यांक खंय दिसता ना दिसता हय दिसता ना दिसता अशें पार्टीची म्हणून एक वेवस्था आसा आनी पार्टीचे एक प्रोटोकॉल आसा सो ताजो डेकोरम सांबाळून ताजें सिस्टमॅटिकली पळय आसा न्ही ताजें उत्तर जें आसा तें मेळणारें कारण मेळटलें ओगीच चालले उत्तर कित्याक कितें दिलें आसता पूण एज अ पार्टी प्रेसिडेंट आसा अशें कितें आसा जनरल न्हू पार्टीचें काम हें निरंतर चलत आसा आनी सरकाराचें काम तें सरकाराचो दायरो पण पार्टीन कितें सांगपाक जाय पार्टीन कितें सजेशन दिवपाक जाय रिक्वेस्ट हें करपाक जाय पक्ष घट जावपाक ती मांडणी सरकार आनी केंद्रीय नेत्यांक वेळोवेळी मांडली गेली ओके मांद्रेचो विशय पळयत जाल्यार ह्या दिसांनी विशय मांद्रेचेर खूब चर्चा जाता काल ज्या भाशेन आमदारूय ते उलयले की हेजेर म्हज्या पक्षाचें काम करता म्हजें एकमेव धोरण आसा म्हजो पक्ष 27 जिखपाक जाय प्रत्येक मतदारसंघ मजबूत करप हें म्हजें कर्तव्य म्हणजे त्या हो मतदारसंघ आगेलो तो मतदारसंघ आगेलो हो पार्टीक लागना भारतीय जनता पार्टीक 40 मतदारसंघ हे मजबूत करपाक जाय संघटीत करपाक जाय बाकीचें कितें आसा येणारा काळ पळयतलो पण MGP ती अलायन्स पार्टनर न्ही MGP तुमची अलायन्स पार्टनर आहे न्ही सरकारान पार्टनर आसात न्ही पण म्हाका म्हाज्या पार्टीचें काम करपाक कोणें हाडयला म्हाज्या पार्टीचें काम करपाक ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक. डिसेंबरात जावपी जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडोवपाक काँग्रेसीची 50% बायलां सक्षम आसात मुखाल्ल्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत 40% बायलांक संद दितली अशें काँग्रेसीची राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबान सांगलें 50%. We have 40 assemblies and we are getting ready on all the 40 seats. I don't know party कौन सा हमें 50 seat देगा, but definitely we are getting ready on all the 40 assembly seat with 40 women leaders who can contest, who can win, and we are getting ready them. We have a meeting immediately after this, a state executive meeting. We are going to ask who want to contest. If the leader who are sitting here and we are start going around Goa also, whoever the women come to us and they want to contest, definitely we'll propose their names. We have a reservation, sir. We have already a reservation, and we have a 33% women reservation. Definitely we'll try for at least 50%. अभी कल उनका ओथ हुआ है अभी वो पहला मीटिंग ले रही है इस कमरे में आफ्टर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट लेट हर गो आउट लेट हर विजिट ऑल द 40 blocks 40 assembly let her meet the women leaders who want to come forward join our organization want to contest election definitely will come with a clear picture to you with a name and number also. केप्यां भवानी ज्वेलर दुकानात चोरी जाली 3 बायलांनी मेळून सुमार 2,52,000 रुपयांच्यो भांगराच्यो वस्ती फारोवन व्हेल्ल्याचो दुबाव आसा भांगराच्यो वस्ती चोरून व्हरपाचो प्रकार CCTV कॅमेरात कैद जालो ह्या विशीं केप्यां पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या फुडलो तपास चालू आसा. एक लड़की थी वो बोल रहा था अंगूठी दिखाओ वो अंगूठी दिखा रहा था इसलिए मैं बात निकाला था बाद में वो देख रहा था बाद में तुरंत वो 3 औरत घुसी वो लोग दिख रहा था बोलता है चेन चाहिए बच्चे का चेन बड़ा वाला निकालो मैं निकाला बाद में ये ऊपर ही था इसलिए मैं इसको इधर ही रख के वो निकालने चला गया बाद में मैं उधर झुक गया था तभी ये इधर से और इधर से एक अंगूठी ले लिया बाद में ऐसा 8 ट्रे रहता है उसमें से ये बड़ा वाला था इधर का एक नेकलेस था लॉन्ग वो भी लेके चला गया मैं इधर देख रहा था तो ये नहीं है और ये चेन भी क्या है और ये अभी लेके गए आपने उसके बाद उसके पीछे गई थी क्या नहीं मैं मेरा बाबू देख रहा था मैं ऐसा देख रहा था कम है क्या नहीं वो बोल रहा था जे ऐसा करके डबल करके कर दिया और आंटी एक ऐसा निकाल के लिया बाद में मैं हमारा कारीगर को बोला थोड़ा पकड़ो जल्दी पकड़ो वो इधर से चेन गायब है बाद में मैं कैमरा में चेक कर रहा हूँ तो अंगूठी भी गायब इधर नेकलेस भी गायब और चेन तो गायब है अभी जब भी वो निकल के गए वो लेके तभी वो उनके पीछे गया था हमारा 2 स्टाफ गया बाद में वो किधर गए ये साइड से गया इधर वो जो आई थी 3 औरत वो हिंदी बोल रही थी या कोंकणी बोल रही हिंदी हिंदी गोवा की नहीं है वो आपके दुकान में इसके पहले आई थी वो नहीं मैं नहीं देखा ये पहली बार था और आपका वो बंद करने का टाइम था ना बंद करने का टाइम था तभी आई थी वो अभी पुलिस को कॉल किया है हाँ किया हमारा भैया ने किया एप्रिलात शाळा सुरू करच्यो न्हय ह्या भुमिकेचेर पालक ठाम आसात नव्या अभ्यासक्रमाविशीं शिक्षकांकूच फावो तें ज्ञान नाशिल्ल्यान ते विद्यार्थ्यांक कितें शिकयतले अशें पालकांचें म्हणणें आसा एके वटेन कांय शाळां मदीं मुळाव्या सुविधांचो उणाव आसा
सरकाराच्या हट्टाक लागून विद्यार्थ्यांचेर ताण वाडला, ताका लागून सरकारान ह्या विशीं परतून विचार करचो अशें आवाहन समाज वावुरपी सॅसील रॉड्रिक्सान केलां. Parents of Goa who are very concerned about our children's future and school starting on the 1st of April. We have seen the Chief Minister openly saying, though the cases in court, that schools are going to open on the 1st of April. It's all out in the newspaper and all parents are concerned and worried. To that, we have started digging into and finding out whether the teachers have done their objections, whether the principals have done their objections, and to our knowledge, I have got a representation right in front of me where the Teachers Association have given a detailed explanation about the suggestions and objections for not starting schools in April. Plus, the principals also, the Headmasters Association, yesterday submitted their letter about the objections and suggestions. Also, where they said that they too hardly had any time, as the Gazette was put out on the 13th, to collectively get information from all the principals of the government aided as well as the government schools for their feedback. And to what I will pin down some points which also the principals have highlighted, and this is something that even our government and the education department should keep a track of, that they also have highlighted that the heat is going to be very terrible in the month of April, May as per the IMDA circulation that has been out. Plus, the infrastructure is not sufficient. On top of that, the principals have also asked long time back for infrastructure funds from the government because they know that they have to upscale their schools in terms of having more fans, having a better water supply, in the campus, also for upgradation of the ground facilities. For now, those funds of the infrastructure funds have still not gone to so many schools, and the principals are begging for those funds which have not been released. Thirdly, the teachers are appointed on contract basis from June to April, on contract basis. So the demand of the principals are permanent staff NOCs have to be released. This is a mandatory thing which is not being done by the government. मिरामार साळगांवकर कॉलेजी कुशीक आशिल्ल्या ओशनिक अपार्टमेंट बिल्डिंगेक शेनवारा अचकीत उजो लागलो. एका फ्लॅटान पत्रे बसोवपाक लागून वेल्डिंगेचें काम चलतालें. वेल्डिंग सुरू आसतना कीट पडून हो उजो लागिल्ल्याचो कळटा. उजो पालोवपी दळान सुमार 2 ते 3 वरांच्या कसरती उपरांत हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. मिरामार साळगांवकर कॉलेजी कुशीक आशिल्ल्या ओशनिक अपार्टमेंट बिल्डिंगेक शेनवारा अचकीत उजो लागलो. एका फ्लॅटान पत्रे बसोवपाक लागून वेल्डिंगेचें काम चलतालें. वेल्डिंग सुरू आसतना कीट पडून हो उजो लागलो. शेजारच्या फ्लॅटान सुमार 15 ते 20 किल क्लोरिनूय दवरिल्ले खंय. क्लोरिनानूय पेट घेतिल्ल्यान उजो आनीक वाडलो. आयज आमकां सारके 2 जावन 12 मिनटांनी कॉल आयल्या हांगा साळगांवकर लॉ कॉलेजा मिरामार तेजे ऑपोजीट ओशनिक अपार्टमेंट्स आसा तेका फ्लॅटाक उजो पेटला म्हणून इमिजिएटली म्हाजी पणजे फायर स्टेशन फर्स्ट टर्न आउट व्हेकल इमिजिएट टर्न आउट जाली आनी तेंच्यांनी पळयलो की हांगासर जो टेरास आसा तो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर घातलेलो आसा पत्र्याचो. फ्लॅटाक पेटूंक ना, तो टेम्पररी स्ट्रक्चर टेरासा आसा तेका उजो पेट्टालो. सो तेंच्यांनी पळयलें की तो उजो चड फास्ट स्प्रेड जाता आनी सायडीक सगळी रेसिडेन्शियल बिल्डिंग्स आसा, रेसिडेन्शियल लोक रावता. सो तेंचे सेफ्टी खातीर तेंच्यांनी आनीक आमची हेडक्वॉर्टर्साची गाडी मागयली. सो इमिजिएटली तेणी परत आमकांय फोन केलो. आमी हांगा पावले. आमी मागीर हांगासर आमची TTL टर्न टेबल लेडर कित्याक हांगासर तो वयर उजो इतलो आसलो ते कितें कॅमिकल स्टोर जर केला म्हणून कितें आयकपाक येतालें. आनी तशें आमी वयर गेले तेन्ना खरेंच आमकां फ्यूम्स येताले. क्लोरीन स्टोर केल्लो खंय सोडियम हायड्रोक्साईड फ्यूम्स ते येताले. तेन्ना आमी ब्रिदींग एपरेटस सेट घातलो आनी आमी आमच्या स्टाफांक भितर घातले. तेंच्यांनी तो कंट्रोल केलो आनी विथ द हेल्प ऑफ TTL टर्न टेबल लेडर ती सुद्दां आमी कनेक्ट केली. तेतूंतल्यान सुद्दां आमी उदक मारलें. तुमी सुद्दां तें रिकॉर्डिंग केलां. सो तेतून सुद्दां आमी फायर फायटींग केलें आसा. तो मातशें हळशीक हेजेर ते वयर कितें आसा ते तेजो प्रॉपर्टीचो ओनर हो. आतां हो कसो कितें लागला उजो ही वील टेल यू. वास येतलो स्विमिंग पूल के लिए ना वो pH बैलेंस करने के लिए होता है सोडा ऐश वगैरह. तो आज कल संडे है तो 5-10 किलो जो नीचे रखा था उसको ऊपर हमने रख दिया था, लेकिन वो इशू नहीं था. हमारे नेबर को स्टॉकर है, उन्होंने अपने साइड में पतरा लगाने के लिए वेटिंग कर रहे हैं. तो हमको बिना बताए हुए कोई आकर के वेल्डिंग किया, उसका स्पार्क से ये पूरा लग गया. लेकिन इतना केमिकल स्टोर करके रखा, इसके लिए परमिशन चाहिए ना? नहीं, केमिकल से कुछ का नहीं था. वो हमारा पूरा ऊपर हमने अपना सामान भी रखा था ना, कार्डबोर्ड ये सब जितना भी है, तो इसलिए उसकी वजह से हुआ. और ऊपर जो पूरा सामान है उसमें कार्डबोर्ड से ज़्यादा फैला है. लेकिन ऐसे जैसे स्मेल आ रहा था और जैसे स्मेल वही बोला ना कि नीचे हमारा जो
स्विमिंग पूल में हम डालते हैं ना क्लोरीन वगैरह, तो वो कल संडे है तो नीचे हमारे पास जो रहता है तो उसको हमने टेम्परेरी रख दिया, अभी चलो अब सेफ्टी के लिए ऊपर रख देते हैं। कितने किलो कॉज ऑफ फायर क्या है अभी? 15-20 किलो रहेगा। 15-20 किलो? हाँ, वो मतलब 3-3 किलो का पैक करके रखते हैं। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नाकेरी बेतूल स्फोट प्रकरणाचेर खोलायेन चौकशी करप चालू आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. फाटल्या बेरेस्तारा नाकेरी बेतूलाच्या गन पावडर सांठोवन दवरिल्ल्या गुदामांत राती कडेन स्फोट जाल्लो. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच थळावा आमदार एल्टन डिकोस्टान पळोवणी करून चौकशी करची म्हणून मागणी केल्ली. उपरांत फॉरेन्सीक विभागान ह्या सुवातेचेर वचून पळोवणी केल्ली, मात स्फोट कसो जालो हाची म्हायती मेळूंक ना. ब्लास्ट जाला तेजी कितें अपडेट मेळ्ळ्या? सुरू आसा इन्क्वायरी. काल एक बेतूल नागपूर मतदारसंघात पडटा थंय एक इन्सिडेंट जालो, तो म्हणल्यार एक एक्सप्लोजन जालें आनी त्या एक्सप्लोजनाक खंय तरी आख्खे गोंयांत खंय तरी एक वेगळी जाग दिल्ली आसा. जें एक्सप्लोजन जालें तें गन पावडराचे बंकर आसा अशें आयकूं येयला. 2 बंकर आसात आनी एक बंकराक अरावंड 15,000 टन गन पावडर आसा तेजो खंय तरी ब्लास्ट जालो. आनी हेजें कारण पळोवपाक आयज फॉरेन्सीक टीम येयल्ली. ते 1-2 बंकरा भितर एक जे ब्लास्ट जाला तेजे फॉरेन्सीक टिमीन येवन इन्स्पेक्शन केल्लें आसा. तशेंच तेजे नंतर जे खंय तरी सेफ्टी आनी सेक्युरिटी खातीर 144 कलम सेक्शन 144 लायिल्ले आसा आनी जी एरिया रिस्ट्रिक्ट केल्ली आसा. पूण आतां जेन्ना जो एक्सप्लोजन जालें तेन्ना खंय तरी जे 2 बंकर आसात गन पावडराचे तेंकां कोणें अलाउड केलें. जेन्ना ही गोश्ट पंचायतीची बेतूल नागरी पंचायत तेणी सांगलें आमी हेका परमिशन दिवना. जेन्ना जी वेर्ना बेस्ड कंपनी आसा जेणी तेंची जो गन पावडराचो एक्सप्लोजन जालो तेणी सांगलें की तांकां पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजीव सेफ्टी ऑर्गनायझेशनान परमिशन दिल्लें आनी ही पोस्ट खंय तरी काल तेजे नंतर येवन रातची जाली. लोकल MLA पंचायत येवन हेजेर खुबशी हेजेर गोश्टी जाली जे खंय तरी लोकांची सेफ्टी आनी सेक्युरिटीचो इशू निर्माण जाल्लो आसा. पूण आतां सद्याक फॉरेन्सीक टिमीन सकाळीं इन्स्पेक्शन आनी जो पर्यंत हेजे सोंपना तो पर्यंत आयज जे डेप्युटी कलेक्टर आसा तेणी 144 सेक्शन लायिल्ले आसा, रिस्ट्रिक्ट केल्ली आसा. गोंय हे शांतीप्रिय राज्य. अतिथी देवो भव ही आमची परंपरा. ताका लागून गोंयांत कामा खातीर येवपी बिहारच्या लोकांनी गोंयच्या संस्कृतायेचे आनी सर्वधर्म समभाव विचारांक पाळो दिवचो अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बिहारच्या लोकांक केलें. मिनेझीस ब्रागांझा सभागृहात आयोजित केल्ल्या बिहार दिवस कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयताले. गोवा के लोग शांति प्रिय है. गोवा के लोग एक दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करते हैं. गोवा के लोग सर्वधर्म समभाव है. गोवा के लोग अतिथि देवो भव है. जो यहाँ पे आते हैं उनको अपना कर रखते हैं. इसीलिए तो गोवा के कुछ लोगों ने बिहारी बहू भी लाए हैं. मुझे तो लगता है कि कुछ लोगों के दामाद भी गोवावासी हो गए होंगे. जी हाँ, डेफिनेटली हो सकता है क्योंकि आपका तो एक नहीं 2 जनरेशन अभी यहाँ हो गए हैं. तो डेफिनेटली रोटी बेटी तो रिश्ते तो होने लगे हैं. दैट इज ट्रू और ये तो अच्छी बात भी है. मैं तो ये कहूँगा क्योंकि अपन सांस्कृतिक दृष्टि से एक दूसरे से मिलजुल गए हैं. मेरी विनती आप लोगों से इतनी ही है क्योंकि जो लोग हम तो कभी कभी बोलते वक्त माइग्रेंट लेबर बोलते हैं. मैं तो माइग्रेंट लेबर माइग्रेंट बोलूंगा जो डिफरेंट काम के लिए यहाँ पे आते हैं. कोई लेबर काम के लिए आता है, कोई स्किल्ड काम के लिए आता है और किसी काम के लिए आते हैं. गोवा की संस्कृति फॉलो करो. मेरा बस इतना ही कहना है. कोई किसी का जब कोई इंसिडेंट होता है, कोई किसी का खून हुआ, किसी का मर्डर हुआ, किसी की डकैती हुई, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि वो बिहारी है बोला तो. ओके, इसीलिए मेरा कहना है कहाँ पे भी रहते हैं आप लोगों से वो हमेशा के लिए मिलते जुलते रहेंगे. आप हमेशा के लिए इस तरह के फंक्शन में इकट्ठा आते हैं तो गोवा की संस्कृति, गोवा का धरोहर, गोवा की संस्कृति फॉलो करें और जिस जैसे हम सब गोवा में सर्वधर्म समभाव फॉलो करते हैं वही फॉलो करें, ये मेरा कहना है.
कर्नाटकात कंडक्टराक केल्ल्या मारबडे प्रकरणाचो निषेध म्हणून 6 वरां खातीर कर्नाटक बंद दवरिल्ल्यान गोंयच्यान हुबळी आनी बेळगांव वचपी कदंबाच्यो सुमार 16 बशी बंद दवरल्यो. ताका लागून महामंडळाक सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकरान सांगलें. प्रवाशांच्या सुरक्षेचो विचार करून बस सेवा बंद दवरिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. 21 फेब्रुवारीक कर्नाटक रस्तो येरादारी महामंडळाच्या बस कंडक्टराक मराठीत उलोवंक नाशिल्ल्यान लोकांनी बरोच मार खाल्लो. ताका लागून कन्नड आनी मराठी भाशिकां मदीं तणावाचें वातावरण निर्माण जालें. हाचोच परिणाम म्हणून शेनवार 22 मार्चाक सकाळी 6 ते सांजे 6 मेरेनचो 12 वरांची कर्नाटक बंदची घोषणा कन्नड चालावली वतल पक्षाचे संस्थापक आनी आदले आमदार वतल नागराज हांणी केली. ह्याच फाटभुंयेर गोंयच्यान कर्नाटकच्या हुबळी आनी बेळगांव वचपी कदंबा बस सेवेच्यो सुमार 16 बसी बंद दवरिल्ल्यान कदंबाक 2 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकराचें म्हणणें. लुकसाण जरी जाता असलें तरी प्रवाशांच्या सुरक्षेचो विचार करून हो निर्णय घेतिल्ल्याचो तुयेकार सांगता. आज कर्नाटका सरकारान तेजो स्ट्रायक आहा बसींचो आज सकाळी 6 ते सांजे 6 पर्यंत. त्या खातीर काल आमी डिसिजन घेतलें की आमच्यो ज्यो बेळगांव बसी वयता जावं आमच्यो हुबळी वयता अश्यो 16 बसी आमी आज कॅन्सल केल्या. आमी धाडूना फक्त कारवार ते सेफ आहा म्हणून आमी कारवार आमच्यो चलता कारवार आमी बसी धाडल्या. त्याच प्रमाणे आमच्यो बेंगलोर आनी गुलबर्ग ह्यो आमच्यो सांजच्यो बसी वयता 5:30 त्यो आमी सोडटले कित्याक ते 6 पर्यंत तेंचो स्ट्रायक आहा. सो आमी बेळगांव हुबळी ह्यो ते सायडीच्यो बसी थंय मातशे कडक स्ट्रायक आहा तेंचो म्हणून थंय आमी त्यो थंयच्या RTO कडेन आमी कन्फर्म करून थंयच्यो आमी त्यो बसी बंद दवरल्या. तरी आसतना थोडे म्हणटाले की तुमी दवरल्या तशें कांय प्रॉब्लेम ना पूण जर बस सुरू केली फातर मारले कितें जालें जाल्यार पॅसेंजराक त्रास जावपाक येना गाडयेची तोडफोड जावपाक येना म्हणून आमी ती बंद दवरपाचो निर्णय घेतला. त्या खातीर आमकां जवळ जवळ एक 2 लाख रुपया आमकां लुकसाण जाता पूण सेफ्टी खातीर आमी बंद दवरले. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकणेकार. बांबोळेचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम लिजार दिवपाक काँग्रेसीन खर विरोध केला. गोंयच्या भुरग्यांक खेळा मळार लाव मेळचो खेळात ते फुडें येवचे ह्या नजरेन हो स्टेडियम बांदिल्लो. जर आतां भुरग्यांक हो स्टेडियम जाय जालो जाल्यार तांणी तो प्रायवेट कंपनी कडल्यान घेवचो पडटलो. ताका लागून खंयच्या तरी कंपनीक तो लिजार दिवप योग्य न्हय अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. येता त्या विधानसभा अधिवेशनात हो विशय काडटले अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. आमी पळयलां की कशा पद्दतीन हे गोंयचे सरकार एमेंडमेंटां हाडटा आनी गोंयचे जागे जमनी भाटां बेसां सगळीं विकून उडयली. पूण जे आज इन्फ्रास्ट्रक्चर जे गोंयच्या युवकांक लागून बांदिल्ले ते सुद्दां आतां विकपाक काडल्या. आज हो स्टेडियम विकला फाल्यां बाकीचे सगळे स्टेडियम काडून विकतले फाल्यां एसेंब्ली काडून भाड्याक दितले. आमी पयले फाटल्या दिसांनी डॉनापावलची जेटी जे वर्ल्ड वायड फेमस आसा वर्ल्डाचो ट्युरिस्ट येता पळोवपाक डॉनापावला कितें ती जेटी कितें ती सुद्दां काडून आनी फाटल्या दिसांनी लग्नाक दिवपाचो हांचो प्रयत्न आशिल्लो. जेन्ना आमी आवाज उठयलो तेन्ना खंय तरी तें आतां कोल्ड स्टोरेजान गेलां. सो हे सरकार फक्त विकपाक उठला भिकेक लागला. अरे तुमकां आतां तो मुख्यमंत्री सांगता हाच्या वयल्यान रेव्हेन्यू जनरेट जातलो हेच मेळ्ळें तुमकां रेव्हेन्यू जनरेट करपाक. हो स्टेडियम बांदिल्लो स्पोर्ट्स डेव्हलप जावपा लागून. तेन्ना तुमी विचार केलो ना की बाबा हाका कॉस्ट येतलो. म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन ह्या सरकारान हें पावल उचललां हें वी कंडेम दीस एक्ट आनी दीस गव्हर्मेंट शूड टेक इट बॅक. आमचो डिमांड आसा की जे कॅबिनेट अप्रुवल दिलां ते ह्या सरकारान फाटल्यान घेवपाक जाय. हालीं तेंपार वर्तवणुकीक लागून गोंय पुलिसांचें नांव कितल्याशाच घडणुकांनी बदनाम जालां. पूण सगळेच पुलीस वायट आसनात. पळयात एका पुलीस कॉन्स्टेबलाची प्रामाणीकपणां दाखोवपी खासा रिपोर्ट. हालीं तेंपार वर्तवणुकीक लागून गोंय पुलिसांचें नांव कितलेशेच घडणुकांनी बदनाम जालां. पुलीस अशे पुलीस तशे अशें आमकां जायते फावट आयकुपाक मेळटा. मात सगळेच पुलीस वायट आसतात अशें ना हें सिद्ध करपी एक घडणूक शुक्रारा घडली. मडगांव पुलीस स्टेशनावेलो कॉन्स्टेबल सोनू फाले शुक्रारा सकाळी कामार येतालो. कामार येतना ताका कुठ्ठाळे पुलार रस्त्यार पडिल्ली एक बॅग दिसली. ताणें ती उगडून पळयली जाल्यार तातूंत भांगराच्यो वस्ती आशिल्ल्यो. सोनून भांगरान भरिल्ली ती बॅग हाडली आनी मडगांवचे PI तुळशीदास नायक हाचे कडेन सुपूर्द केली. उपरांत चौकशेंत त्यो वस्तू 5 लाखाच्यो आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. पोलिसांनी हे विशीं आपली यंत्रणा कामाक लायली आनी ती बॅग कोणाची असो सोद घेवपाक सुरवात केली. पळयत जाल्यार ती भांगरान भरिल्ली बॅग म्हापशेच्या एका बायलेची म्हणून कळटनाच तिका ते विशींची म्हायती दिवन बॅग व्हरपा खातीर सांगलें.
तर अशे तरेन पोलीस कॉन्स्टेबल सोनू फालेन आपले प्रामाणीकपणान वट्ट 5 लाखाचे भांगर परत संबंधित बायले मेरेन पावयले. ड्युटी आमकां मेळ्ळे ते पिएका दिले पिए फुडले प्रोसेस आहा तो करतलो आनी ते कोणाक दितो बॅगान 3 चेनी 2 ब्रेसलेट 1 मुदी 2 काकणां आनी कॅश ना हांवें कितें आहा ते आमच्या ग्रुपाक घातले ग्रुप आसा बॅग मेळ्ळी म्हणटा ते बॅग मेळ्ळान घातले ते जाले डन जाले आनी ते हाडले आनी पिएका दिले. सगळेच पोलीस वायट नात. गोयच्या पोलीस खात्यात सोनू सारकिले प्रामाणीक आणि कर्तव्यदक्ष पोलिसूय आसात हे हातून सिद्ध जाला. सोनूचे प्रामाणिकपणाक खऱ्यांनीच सलाम. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. साकोडा कुंभारवाड्यार शेतकार राजेंद्र प्रभुदेसायान व्हडा प्रमाणात काळंगाची लागवड केल्या. सरकाराचे फलोत्पादन महामंडळ काळींग 14 रुपया किलो घेता. मात काळंगाचो दर कमी आशिल्ल्यान तांकां लुकसाण खूब जाता. देखून काळंगाचे दर वाडोवन दिवचे अशी मागणी शेतकार राजेंद्र देसायान केल्या. फाटल्या 5 वर्सांसावन साकोड्ड्या कुमारवाडा वाठारांतलो शेतकार राजेंद्र प्रभुदेसाय व्हडा प्रमाणात काळिंगाची लागवड करतात. पयलीं ह्या फार्मान ऊसाची लागवड करताले, मात ऊसाचो कारखानो बंद पडिल्ल्यान ऊसाची लागवड करप बंद केले. उपरांत ताणें वेगवेगळ्या भाजयांचे फुलांचे पीक घेवपाक सुरवात केली. मात रानटी जनावरां सगळ्या पिकांची नाशाडी करताले. तरी लेगीत ताणें शेती करप बंद करूंक ना. सध्या राजेंद्रान व्हडा प्रमाणात काळिंगाची लागवड केला. तशेंच हेर भाजयोय लायल्यात. सरकाराच्या फलोत्पादन महामंडळाच्या दुकानांनी काळिंग 14 रुपया किलोनी घेतात. काळिंगाचो दर कमी आशिल्ल्यान तांकां लुकसाण जाता. देखून हो दर वाडोवन दिवचो अशी मागणी शेतकार राजेंद्र देसायान केला. कितली वर्सां जाली तूं काळंगाचें पीक घेता न्हू? आतां काळंगाचें पीक घेता जाल्यार म्हाका 4-5 वर्सां जालीं. आनी पयलीं हांगा कितें रोयताले बी? पयलीं आमी हांगासर ह्या प्लॉटा भाजी लाय आनी हांगा पयलीं ऊस लायताले सगळ्या हेका. शुगर फॅक्टरी बंद जाली तेन्नाच्यान आमी भाजी लायता हेका. भाजी काळींग बी भाजी काळींग लायता, मागीर कॅबेज लायलो, भेंडी लायल्ली, चिटकी लायल्ली आनी रोजां लायता, मागीर दोडकी लायता पावसान, परत काकडी लायता, परत हे आमची कोकण लायता आनी बाकीची आमची गांवठी भाजी जी आहा ती लायता. ही काळंगाची बी खंयचे हाडलेले? हें आतां काळंगाचें बी सांगलीच्यान हाडलेलें, रोंपे हाडलेले हांवें. रोंपे हाडलेले? रोंपे हाडलेले. रोंपे हाडून लायले मागीर? रोंपे हाडून लायले हांगा. कशें कितले वजनाची सुद्दां जाता काळींग एक? आतां पोरू आमची 8-9 किलोची वजन जाल्लें पोरू. पूण ओन आमकां सगळे हे हो दिसता हो सगळो रोग. ह्या रोगान आमकां आतां हे लॉस केला ऑलरेडी. हें आतां फळ जावपाचे टायमार बरो रोग लागला आनी सगळे बी वाल ते सगळे मिली ऑलरेडी. हेज्या आनी आतां हें कांय ना म्हणून आतां पटापट काडून आतां विक्री करपा जाय. काळंगा हें आसा गिरायक आसा? सद्या आसा काळंगा गिरायक सद्या आमी घेवन हांव स्वता सेल करता व्हरोन. तुमी प्रत्येक गांवांनी वचून सेल करता आमी. ओके. हो रोग म्हणटा तो मर रोग म्हणा, हेका आनी वखद ना. एका एकदां वालीक जर लागलो जाल्यार तेका आनी म्हणटा वखद येना. कितें म्हणटा आतां काळंगा लायले आमकां आतां हॉर्टिकल्चर म्हणटा पळय. हॉर्टिकल्चर कितें करता आमची काळंगा 12-14 रुपयांनी किलो करता आनी भायली जी हाडटा पळय काळंगा ते हितून आनी आमची हितून काळंगाचे डिफरन्स खूब आसा. म्हणून हांव हॉर्टिकल्चरान कितें म्हणटा निदान आमकां 20 ते 25 रुपयाचो रेट फिक्स दितो. भाजयेक आमी रेट दिला तो गोवा गव्हर्मेंटाक रेट वाडोवची म्हणटा काळंगाची. नमस्कार, आमी साकोडा कुंभारवाडा हांगा सातेरी फार्म जे आसा राजेंद्र देसायाचें थंय आसा. जे जाग्यार तो पयलीं ऊस रोयतालो, खूब ऊस पीक काडटालो. जेन्ना शुगर फॅक्टरी बंद जाली तेन्ना तेणी तेवटेन लक्ष डायवर्ट केलें आनी आपले अंतर्गत पीक घेवपाक चालू केलें. जशी रोजां जावं चिटकी, काळंगां, भेंडे, बाकीची सगळी ज्यो फळभाजी आसा त्यो भाजयेची पीक घेवपाक तेणी चालू केलें. आयज तेणी हांगा मोठ्या प्रमाणान काळंगाचें पीक घेतला. जवळ जवळ 1.5 एकरीन तेणी काळंगाचें पीक घेतलेलें आसा आनी जवळ जवळ तेका मोठ्या प्रमाणान पिकूय मेळ्ळें. पूण तांकां मातशी खंत आहा की जो दव पडला आनी उकाडो जालो तेजे मुळे एक प्रकारचो रोग जालो आनी जी काळंगां आसा ती हांगा कमी प्रमाणात जी पीक येवपाची तशी पीक येयली ना. तेणी हांगा रत्नागिरीच्यान काय सांगलीच्यान महाराष्ट्राच्यान तेणी ते हांगा बी हाडलेलें असलें आनी ते बियाचे पासून तेणी ते रोंपो हाडलेलो. रोंपो तयार करून हांगा तेजी कुयदाद करून जे रानटी जनावरां आहा तांकां सगळ्यांक राखोवन तेणी हांगा ती पीक घेतलेली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर साकोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. ह्या आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.